प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परत आम्ही सांगता मेळ्ळ्या मोगाच्यानो आणि देवाच्या वरते आदारान प्राचीत काळार संपूर्ण तरान देवाचे मोग आमी आटापूंक आसा. प्राचीत काळ एकच अक्षरांनी आमी समजून घेवेत. त्या अक्षरचे 4 शब्द तुमच्या मुखार दवरता. उपरांत जेजू कसो आपल्या जिवनांत सगळें सोसून व्हरून रावलो आनी कित्याक ताका सोसूंक येता जालें म्हणल्या विशयांत आमी पळया. आनी तशें पळयत आसतना मोरी माई मौन रावली, निशब्द तरां रावली, कांयच गडबड नासतना ती रावली. हें कशें साध्य जालें. आनी आमी केदार सकडी मौन रावोंक जाय. केन्ना मौन रावलें जाल्यार आमी आमचें जिवीत सोंपोवंक जाता म्हणल्या विशयांत आयची शिकवण जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, प्राचीत काळ म्हणटना आमी चिंताव हो काळ येता आनी वेता. आनी ह्या प्राचीत काळार आमी थोडी आनी किसर पवित्र जाता. येस, नो डावट. जायते जाणां आमी पवित्र जाय म्हूण चिंतून आसा आनी पवित्र जाता. कित्याक म्हळ्यार एका रितीर पवित्र सभेंत हो काळ खरेंच मातसो काळ काप्पू दिना म्हणटात. काप्पू दिना म्हळ्यार तातूंत कांय काळें आसा म्हूण न्ही. खरेंच म्हणटा आसतना काळें आसलें, काळबण आसलें काण तें धवें करच्याक ह्या परजळ करच्याक आमकां आपोवणें दिलां. ऊठ परजळ जा, ऊठ परजळ जा. आमी गायता न्ही, दिसू देला संवसाराचो उजवाड आयला म्हणटा आमी. तशेंच ऊठ परजळ जा, ऊठ परजळ जा, तुमचो एक उजवाड जा. आमी उजवाड जावच्याक हो खरेंच मातसो काळ आमकां आयिल्लो वेळ. आनी ह्या काळार आमी सगळे आमचें आत्मीकपण कशें जाय कशें आसा जाय म्हणलें R4 फॉर्मुलांत आमी मांडून हाडयेत. R4 फॉर्मुला आपण म्हणजे रेतेर सगळी तेच R4 फॉर्मुलार मांडून हाडिल्ली. आनी R4 फॉर्मुला आमकां कितें करूंक शकता. पयलें R जावन आसा रिपेंट. रिपेंट म्हळ्यार आमी पाश्चात्ताप पावचें. आमी पाश्चात्ताप पावोन आमी कितें करूंक शकतले. पाश्चात्ताप पावल्या वेळार आमी आमच्या जिवनांत कितें सगळें आमी भोगून आसा तें आमकां समजतलें. आनी हें जिवनाचें सगळें भोगप आमी पळयत आसतना म्हज्या जिवनांत खंय उणेंपण आसा, म्हज्या जिवनांत खंय काळबण आसा, म्हजें जिवन खंय तें एक काळो तिबो आसा म्हूण म्हाका समजलें जाल्यार आनी म्हजीं पातकां हांवें सगळें वळखून घेतलीं जाल्यार एक निर्धार हांवें करूंक आसा. हें जायत्या जाणांक आमकां जायना, हें कळीत ना. निर्धार आतां आमी खुमसारा वयच्या पयलें आमी कित्याक इल्लो बसून आमची पातकां सगळीं उडा साडटा. उडा साडटा एक आमकां पातकां कळीत आसात आमची खंयची म्हूण. आनी खुमसारा तयार म्हणटना आमी तितल्यार आमची पातकां सगळीं उडा आसात. पूण आमी थंय बसून एक निर्धार करूंक आसा. कितें निर्धार करतले हांव. आयच्या ह्या खुमसारा उपरांत हांव पाश्चात्ताप पावलां, म्हजी पातकां हांवें वळखून घेतल्यात. हाचे उपरांत हांव पातक करचो ना म्हणलो निर्धार. तो निर्धार आमी केलो जाल्यार संपूर्ण तरान आमी नव्यान बऱ्या तरान नवी जिणी जिवंक जाता. आमी पळयता वेंचीक पुताची ओपर. वेंचीक पुताची ओपर कितें जाली. वेंचीक पूत त्या दुकराच्या गुडांत आसतना तें काण खातालो आनी ताका दुसरें कांय मेळनातल्या वेळार पाश्चात्ताप पावलो. हांवें केल्या ती चूक. वय हांवें सगळें म्हज्या बापायची अर्दी आस्त हाडन सगळें विबाड केल्या. नाका जाल्यार वायटांत हांव सांपडलां. हांवें ते पयशे सगळे विबाडले. आनी अशें आसता तातूंत पडया म्हूण चिंत येता जाल्यार म्हजें जिवनांत अशें हातूंत आसूं. पूण तो उठलो, पाश्चात्ताप पावलो, दूख ताका भोगलें. हांवें अशें म्हज्या बापायक करूं नज आसलें, हांवें अशें केलें न्ही गे म्हणली ती दूख पयलें ताका कांतोवंक लागली. तेन्ना तो कितें जालो, तो तयार जालो कित्याक उठोन वचोंक. पाश्चात्ताप म्हळ्यार तें आमी रिपेंटन्स मिन्स वी जस्ट गेट विदीन आवर सेल्स द रिमोर्स. आनी त्या वेळार आमी उठचें, आमी उठोन तयार जावचें. ही गॉट रेडी कित्याक टू मेक ए डिसिशन. ही मेड ए डिसिशन. कसलें डिसिशन. निर्धार तो. हांव वेतालों आनी म्हज्या बापाक मेळटालों आनी म्हज्या बापायक सांगतालों हांवें तुजे विरोध आनी देव विरोध फातक केला, म्हाका तूं बक्षी.
आनी तुजो साकर म्हूण म्हाका घे, तुज्या घरान म्हाका रावोंक जाय. आनी ह्या धाकट्या पुताची एक विशेशता कितें म्हळ्यार सगळे जाण होगडोन घेतलें, पूण पूत म्हूण चाजू देव खाल्यार एका तरेचे एक पॉकेटींत एक सुरी ते दवरताले, ती ताणें होगडोन घेवंक ना, ती ताची आसली. त्या देखून हो आपणाचो पूत मनशाकी एक व्हरती रुजवात बापायक मेळिल्ली. आनी अशें आसता तो निर्धार केलो आपूण आनी मुखार ह्या पाटी ह्या कोंडाक येवचो ना, ह्या दुकराच्या गुडा लागीं येवचो ना, हांव चिखलांत बुडचो ना. हो निर्धार आज आमी आमच्या जिवनांत कुमसार जाता आनी सगळें पातकां भोगसी म्हणून जाता, मागीर वचोन इमिडिएटली तेच पातकांत आमी पडटा. तर तुजो आनी म्हजो निर्धार खंय आसा? तर तुजो आनी म्हजें डिसिशन खंय आसा? तर तुजें आनी म्हजें आमी घेवचो तो व्हरतो उद्देश कुमसार जावचो कितें जावन आसा? आमचें पातकां भोगसल्या उपरांत आमी तें पातक करिना जावच्याक स्वामी आमकां आपोवणें दिता. आनी तसलें आपोवणें आमी घेयचाय मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी त्या वेळार कितें जातलें? त्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसतलो, जेजू आमकां राखतलो, जेजू आमकां सांबाळटलो आनी जेजू आमकां आदार दितालो. त्या धाकट्या पुताक थंय वचोन ताणें कोणा विशीं चिंतूना, आपल्या बापाय लागीं मात वेतलो, आपल्या व्हडल्या भावा लागीं वचचेगी, थंय वचचेगी कांय चिंतूना. तसलो निर्धार आमी करूंक आसा. पातक करिनासतना रावच्याक एक निर्धार. पाश्चात्ताप पावल्यार मात फावना. पातक करिनासतना रावच्याक खरो निर्धार. नातल्यार पाश्चात्ताप पावन थंयच उरता, तेजे उपरांत मुखार कांयच वचना, तितल्यार आमचें जिवन जालें. त्या देखून आज जायत्या जाणांक आमी सांगतना इल्लें कोडू लागता, कित्याक म्हळ्यार तांच्या घरांत तें करेक्ट ना, तांच्या घरांत एक बरी आल्तार जेजूक ना, तांच्या घरांत उरलें सकडी चलता. आनी त्या वेळार कितें जाता? त्या वेळार आमी सांगिल्लें तांकां कोडू जाता. ओ म्हजें जिवन कोडू जायचें म्हूण कांय गरज ना, जाल्लें जालां आनी मुखार हांव म्हजें जिवीत त्या तरान मारपाड करतां. या हांव म्हजें जिवीत त्या तरान बदलावण करतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी तसलें बदलावण करच्याक म्हाका जागवण मेळ्ळी न्ही म्हणून खुशी पावचे शिवाय आमी बेजारान पाद्रोबान तेशें सांगलें आनी एक प्रिचार अशें सांगलें म्हणून आमी बेजार पावचे न्ही. आमी संतोशान आसोंक जाय, कित्याक म्हाका त्या याजकाद्वारी या त्या प्रिचाराद्वारी म्हाका एक जागवण लाभली आनी हांव तें करूंक प्रयत्न करतां आनी एक निर्धार करतां. आनी मुखार हांव असल्या वायटांत आसचो ना आनी आसची ना. तसलो निर्धार आमी घेतलो जाल्यार आमची कुटुंबां मात न्ही, आमची कुमसारां फळां बरीं जातात. हर एकल्याचें जिवन नितळ जाता, हर एकल्याच्या जिवनान नवें साम भोगता. त्या देखून पयलें आर रिपेंट जाल्यार दुसरें आर रिन्यू. पळयात तुमी केन्ना आमी आमचें पातक वळखोन घेता त्या वेळार आमची नितळाय जाता आनी नितळाय जाताना कितें जाता? आमचें थंय एक बदलावण जाता. रिन्यू म्हणटना आमी आमचें थंय जिवन आपुरबाय तरान बदली करूंक शकता. आनी बदली करतना नितळाय येता आसतना तें जिवन बऱ्या मापान आमकां जियोंक आदार जाता. त्या खातीर आमी कितें म्हणटा? परिवर्तन. एका तरेचें परिवर्तन आमचें थंय येता आसतना आमी सगळे निर्धार घेतिल्लो तो त्या तरान पाळूंक आमकां आदार जाता. ना तर आमी निर्धार घेता हांव करिना म्हणून म्हजें थंय परिवर्तन ना, तर हांवें कशें त्या प्रमाणें रावचें. परिवर्तन भोव गरजेचें जावन आसा. तिसरें आर आमी पळयलें जाल्यार रिफ्रेश. केन्ना तुजें थंय तें परिवर्तन जाता, केन्ना थंय तुजी बरी सगत देंवता, बरी सगत सक्तीची जर उब जाता आनी तेन्ना ऑटोमॅटिकली नवें साव थंय भोगता. नवें साव म्हळ्यार कितें? उल्हास भरीत, संतोश भरीत, खुशाल भरीत आमी जावचें. आनी खुशाल भरीत आमी जाताना कितें जाता? खुशाल भरीत जाता आमची काळजां मनां नितळ जातात, बरीं जातात. आनी त्या खातीर सुम्याचें वर्तेपण आमी वर्णूंक साकोंक जाय. त्या वेळार आमकां कितें जाता? आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण जाताना जेजू आमकां आपयता, जेजू आमच्या सांगाता आसता, जेजूचें व्हरता प्रेरणेखाला आमी आमचें जिवन जियेता आनी त्या वेळार उल्हास भरीत जावंक आमकां जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. उल्हास भरीत आमी जाता, संतोश भरीत आमी जाता. तुज्या जिवनांत नवी जर उब जाताना, नवी जर देंवता आसतना आमी बांय कोणटा आसतना कंप्लेट पवर एकली म्हणा लागली, फादर आमी बांय कोडून चिंतल्या धरल्या
आमची बाय कोणटा आसतना उदक मेळोना पद इतल्या फिटान मेळटा म्हणलें आनी मेळोना पद हांवें म्हणलें माग देवा कडेन माग देव दिनच रावना आमचो भुंयचो सान संप्रांत आसी तेचे कडेन मागोवन दुसऱ्या दिसा तिचे म्हाका फोन आयलें फादर मागोवंक सांगलें आनी आमकां उदक मेळ्ळें फादर पळया कल संतोश तिका उल्हास कित्याक म्हळ्यार जर मेळ्ळें उदक न्ही खंय न्हू पावसाचें मेळ्ळें उदक पयल्या पावसाचें न्ही एकांचे पायप फुटोन आयिल्ले न्ही जर तीच त्या भुंयतान आयली जर तिका मेळटा आसतना ती म्हणा लागली देवाक आर्गां देवाचो उपकार बावडटा देवाचो उपकार बावडटा मोगाचें न्हू जायते बडे देव आमकां दिता आमकां ते विसर पडटा देवान आमी घेता मागीर आमकां कांय पडोवन वचना त्या दुकान केदार म्हणजे तुका दिता आसतना तूं हें कितें करी जाय म्हूण देवा कडेन माग सांता भक्ता कडेन मागता आसतना तुका कितें करूंक जाय तें सांग हांव गोंयांत आशिल्लो रेतेरेक आनी त्या वेळार कितें जालें एकलो बापूय म्हणा लागलो फादर म्हाका पाद्री पियो लागीं वचूं जाय श्रायनाक वचूं जाय पाद्री पियो श्रायन आमचें नवेलीम आसा हांव म्हणलें तुका कोडयाळ्योंक सेंट आन्ना फ्रायरीक पयस जातालें त्या देखून तूं थंय वच आनी तेंचो मिसाचो टायमींग आनी पुरो हांव पळोवन येता आनी दुसरे दिसा हांव गेलो थंय आनी थंय वचून मिसाचो टायमींग पुरो इसार आयलो फादरा कडेन तें इन्चार्ज फादर डॉमनीक आसलो आनी ताका मेळ्ळो तेच्या कडेन इसार आयलो आनी त्या वेळार तो म्हाका म्हणा लागलो हांगा जायतो लोक येता पाद्री पियोक मानता आनी हांवें म्हणलें म्हजो एकलो कितले जाण भक्तीक हांगा आसात कित्याक हांव त्या पाद्री पियेचो स्टॉल घालून गेल्लो आनी त्या वेळार तुमी पळय जर कितलेशे जाणां म्हणा दीस वेरी फेवरेट सेंट ऑफ मायन बारी बरो सांत हो म्हज्या मोगाचो सांत आय लव हिम म्हणा लागली आनी अशें आसता मोगाचें न्हू ह्या बापायन कितें म्हळें फादर म्हजें भुरगें इन्क्युबेटरान आसतना म्हजें भुरगें वाचना म्हणून सांगले वेळार हांवें उलो मारलो जावन आसा पाद्री पियोक आनी पाद्री पियो खंडीत जावन सोडिना म्हणून म्हाका कळीत आसलें आनी पाद्री पियो न्हू म्हज्या भुरग्याक वाचयलें आनी हांव केन्ना रेतेरी गेल्लो आमचें टीम गेल्लें त्या दिसा तांच्या घरा भोंवतणी येवन पावलें आनी मात हॉस्पिटलांत आनी वॉट ए मिराकल म्हणा लागलो तुमी आदल्या बटी येताना म्हजी बालकुरवार जाली आनी ह्या बटी येता आसतना म्हज्या भुरग्याक हॉस्पिटलांत जावन रिलीज मेळ्ळा इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेस म्हणा लागलो हांवें म्हळें पाद्री पियो आनी गॉड कॅन डू एवरीथींग पाद्री पियो विथ द इंटरसेशन ऑफ द लॉर्ड ही कॅन डू एवरीथींग ताका सगळें करूंक सांगता कित्याक तसलो व्हरतो सांगतो आनी तसल्या त्या बापायन सांगलें उतरां म्हाका आनीक आसात म्हाका थंय वचूं जाय म्हाका ताचेर मेळा जाय म्हाका ताणें उपकार केला आनी डेफिनेटली इवन कमींग टू मँगलोर फॉर पाद्री पियो श्रायन आय एम रेडी म्हणा लागलो हांवें म्हणलें आतां भुरग्याक हाडून येवची गरज ना कित्याक आतां भुरगें नेणटें तुमी हांगाच वचा केदाळ भुरगे वाडटा त्या दाळा येवन हेचे पयलीं त्या गोंयकारांनी थोड्यांनी तांच्या भुरग्यांक हांगा हाडलें आसा आनी त्याच रेतीन हांव आसतना एकली म्हाका पळोवन म्हणा स्टॉलाक पळोवन म्हणा लागली फादर तुमच्या श्रायनाक हांवें विजीट केलां हांव हेजी म्हूण आसली आनी म्हाका मन आसलें आनी हांव थंय आयल्या मोगाचें भावन आनी भयणीनो आमी देवाक लागीं सरतना आमी संत भक्ताच्या मजतीन मागता आसतना आमचे थंय तसली जर उब जाल्यार मात्र कुशल बरी जावंक जाता नाजाल्यार त्या पात्रार वत पडतना पातर उंच जाता आनी आमी पांय दवरतना आमकां सकयल पांयाची थळवी उलपतल्या बरी जाता लासल्या बरी जाता पूण देवाच्या वर त्या उतराची देवाच्या वर त्या मोगाची जर आमचे थंय उठतना कितलें अपूर्व येता ताका म्हणचे आमी रिन्यू परिवर्तन जावनी परिवर्तन जाल्ल्या उपरांत कितें जाता तुज्या कुशल बरी जिवान जाता संतोश बरी जाता उल्हास बरी जाता यू वील बी ए वंडरफूल पर्सन यू वील बी ए वंडरफूल पर्सन त्या खातीर देवा कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू तसलें बरें तेंचें आतां कितें उल्हास बरी जाले उपरांत आमी खंय वता उल्हास बरी जाले उपरांत आमी धांवना बार्तिमेस पळय उल्हास बरी जालो ताच्या दोळ्यांची दिश्ट आयली पयले पटी दिश्ट येताना तो धांवना तो उडी मारलो उदकाण घाली लागलो आनी देवाक आर्गां दी लागलो जेजूक आर्गां दी लागलो कित्याक जेजू तुवें म्हाका बरें गूण केलें जेजू तुवें म्हाका गूण केलें थँक्यू जेजस प्रेज यू जेजस ताच्या तितल्याक व्हडा मोगान तो उदकाण घाली लागलो तशेंच तो आरिगार कोण जालो आपल्या बिचाऱ्या कोण गेलो जाल्यार वेतात आसतना व्हडा संतोशान उल्हासान तो गेलो तेच प्रमाणे तस कोडीची पिडा लागलो खोडकार तोय आयिल्लो तुजी खुशी वय जाल्यार म्हाका गूण कर जेजू म्हणा लागलो आनी जेजू म्हणा म्हजी खुशी जावन आसा तूं गूण जा आनी त्याच वेळार कितें जालें त्याच वेळार ताका भोगलें वर्त्या तरान देवान ताका जायतें बरेंपण दिलां आनी तसलें बरेंपण दिल्ल्या क्षण तो धांवोंक ना देवाक आर्गां दी लागलो आमी पळयता जायते जेजून गूण केले जायते मनीस देवाक आर्गां दी लागले उल्हास पावले संतोश बरी जाले कित्याक तांच्या जिवनांत परिवर्तन जालां तांच्या जिवनाची पिडा गेल्या तांचें जिवन आतां बरें जालां
निर्फळ म्हूण चिंतिल्लें, कांयच फायद्याचें न्ही म्हूण चिंतिल्लें. आतां परिवर्तन जाल्ले उपरांत ते उर्बेस्त जाले, फळां बरी जिवान तांचे करूंक ते पेसाडले. कित्याक सोम्याची सकत तांच्या थंय व्हडली. तीच 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री म्हणा लागली, ताचो दोगलो आपटल्या पुरो दोगल्याची सकतच म्हजे थंय आयल्या पुरो आनी हांव गूण जातलें. पळय भावार्थान आपटलो आनी ती संपूर्ण तिचे रक्तस्राव तेंत रावलें. आनी त्याच वेळार देवाचो व्हरतो आदार तिका मेळ्ळो आनी त्या प्रमाणे देवाचो आदार तिणें घेतलो. सोम्याच्या नांवान सोम्याच्या अमले रक्ताचें बळ यथेश्ट मापान तिचें थंय जालें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचे भाव आनी भयणी, ह्या वेळार आमच्या जिवनांत आमी 4th R रिटर्न उल्हासभरीत जावन नव्या जिविताच्या वाटेक आमी येवचें. सोम्यान आमकां हाडचें, त्या प्रमाणे आमी जियोवचें. आमचें जिवन नव्या वाटेक येता आसतना रिटर्न टू द लॉर्ड, रिटर्न टू द फादर, रिटर्न टू जिजस. ताचे लागीं ये. त्या देखून आमी म्हणटा थोडे फावटी आमी पयस वेता आनी पयस वचून फाटीं येवंक आमकां जायतो वेळ लागता. आनी फाटीं येता आसतना आमी दरबस्त मापान फाटीं येवंक जाय. तर आमचें थंय परिवर्तन जावंक जाय. परिवर्तन जावन उल्हास भरीत जावंक जाय, संतोश भरीत आमी जावंक जाय. आनी त्या प्रमाणे जेजू लागीं येता आसतना जेजूक सोडून आमी वचना. कित्याक जिवीत दिवची जर जेजू जावन आसा, जिवीत दिवचें उदक जेजू जावन आसा, जिवीत दिवचें काण जेजू जावन आसा. हर एक जेजू जातना आमकां सगळें बरेंपण लाभता. तर आमी अपुरबायेतरान पळयलें जाल्यार फर्स्ट इज रिपेंट, नेक्स्ट इज रिन्यू, तुजें परिवर्तन जावं दी. नेक्स्ट रिन्यू जाल्ले उपरांत आमच्या जिवनांत रिफ्रेश, उल्हास भरीत जा आनी उल्हास भरीत जावन परत जेजू लागीं फाटीं ये. आनी तो जावन आसा करेज. इट्स अ सर्कल. त्या देखून आमी खंयी सुरू करचें, खंयी कालां करचें म्हणून कोणाकी एकादो वेळा कांय तफावत आसा जाल्यार हें एक सर्कल म्हूण चिंतयत. तुजें रिपेंटन्स जाल्ल्याक पश्चाताप पावोन सगळें नितळ निर्मळ जावन सोम्या लागीं फाटीं येता आसतना वर्ती जर तुजें थंय वत्ताली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजे भाव भयणीनो, जेच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार जेजू वर्त्या सोंसणिकायेंत आसलो. सोंसणिकाय ताका कांय ताणें प्रॅक्टीस करचें म्हूण कांय नासलें. कित्याक म्हळ्यार देवाचो पूत जावन आसता तो. ताका कितेंय सांगितलें, कितें करीत येतलें. पूण हर एका घडये कोणेंय ताचेर अपवाद मांडिल्ल्या वेळार तो डिस्टर्ब जावना. तो डिस्टर्ब जावना. कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसलें आपूण कोण, म्हज्या बापान म्हाका कित्याक धाडलां, ताचें मिसांव संपूर्ण करच्या खातीर धाडलां. तो कोणच्याकी भियोंक ना. कित्याक म्हळ्यार भें ताचे थंय नासलें, पातक ताचे थंय नासलें. पातक नासलें जाल्यार भें आसना. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कित्याक आमी भियेतात म्हळ्यार एका एका रितीर आमचे थंय तसलें पातक आसता. एका एका रितीर आमी संपडटा, एका एका रितीर आमी सिरकता. सोम्याच्या वर्त्या आदारान, सोम्याच्या नांवान सगळें बरेंपण जावच्याक जेजू आमकां आदार दिवन दी. सोम्याचें नांव वर्त्या तरान वाखाणून दी. आनी सोमींत आमकां सांगता, तुमच्या वर्त्या जिवनांत कितें तुमी करतात त्या प्रमाणे तुमी जियेया. आनी अशें आसता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सोमी कितलेंय ताका तांणी कश्ट दिले जाल्यार शांत रावलो. केदाळ एक शब्द उलोवंक जाय, त्या वेळार मात उलयलो. कितलीं केळकुळां ताका केलीं, कितलीं थापडां ताका मारलीं, कितलें ताका लोटलें, ताच्या दोळ्यांक वस्तूर बांदलें, ताच्या कपलार मारलें, जाल्यार सोमी खंयच्याकी भुल्लो ना, हालो ना. कित्याक म्हळ्यार ताका कळीत आसलें ह्या मनशां थंय तसलें अणवेपण आसा. तें अणवेपण काणोवन आमी कांय करूंक ना. तें अणवेपण काणोवन आमी वायट जाता. त्या देखून एक मनीस निरंतर वायट उलोवनूच आसा जाल्यार ताचे सगळे कुडीर तेंत येता, तेंत रिफ्लेक्ट जाता. मागीर तेंत सांगचें, घडये घडये तेंच उलोवचें. त्या देखून मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत आमी मौन रावंक शिकत जाय. मौन रावंक शिकत जाय. मेळ्ळ्याक आमी सडन जबाब दिवचें. कोणी कितें करून दी, जावंक पुरो. थोड्यान म्हणच्या ती तरणाटी दिसा म्हाका तिणें अशें केल्लें, ती तरणाटी आसतना म्हजे सासूमायन अशें केलें. सासूमायन केल्ले दीस जाले, तूं कित्याक तुजें जिवन पिड्यार करताय, कित्याक नाका जाल्लें वायट मागोवन घेताय. मोगाचें कोणाकय आमी दुखोवंक वचचें न्ही. आमचें काळीज मोळें आसता जाय. कोणी कितेंय करून दी, कितलेंय वायट तुका करून दी, कांयच करूंक शकचें ना. कित्याक म्हळ्यार बरें तें बरेंत उरता. वायट करचें आनी तें बरें वायट करूंक बेसाडलें तरी तें वायट जावंक पावना केन्ना. जेजू आमचे सांगता आसतना, जेजू आमचे सांगता जियेतना सगळें बरेंपण जातालें. तर जेजू मौन रावलो, शांत रावलो, कांयच तो भियोना. कित्याक देवाच्या सांगता एक जावन आपल्या बापा सांगता एक जावन आपल्या मिसांव संपूर्ण करच्याक ताका
कळीत आसलें केदाळा ताणें उलय जाय कितें करीत जाय. मोरयेमायच्या जिवनांत हांवें सांगलें मोरयेमाय कशें सगळें सोंसून व्हरताली. आमकां म्हणटा मोरयेमायन सगळें आपल्या काळजांत जागोवन दवरलें. हाका इतलेंच कारण मोगाचें कारण इतलें ती आनी तिच्या देवाचो संबंद, तिच्या बापाचो संबंद. देवान तिका विंचयल्लें पुताची आवय जावन च्याग. देवा पुताची आवय जावन च्याग विंच आसतना निरंतर संबंद तिणें हें केलो. देवा सांगात ती संबंद दवरलो आनी हर एक घडये म्हणल्यार बरी ती उलयली. त्या देखून तिची मागोवणी तिणें उगडोवन घेवंक ना. जेजून मागोवणी उगडोवन घेवंक ना. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या जिवनांत सगळें बरें. हर एक एवरीथींग वॉज गूड. ऑल गूड म्हणटा आमी तें आसलें. त्या देखून मोरयेमाय जावन जेजू जावन कोणाचे विशयी कंप्लेंट केल्लें ना. हेरांचे विशयी अपराध मांडलो ना. जेजू म्हणा लागलो जडती करिनाका आनी तुजी जडती जावची ना. तुमी हेरांच्या दोळ्यांतले तुमच्या दोळ्यांत आडें दवरून हेरांच्या दोळ्यांतले किस्सार काडूंक वचनाकात. जें कितें तुजे भितर वता तें तुका मेळना. जें कितें तुज्या कुडींत भायर येता तें आत्म्यांत भायर येता, काळजांत भायर येता तें तुका मेळयता. कित्याक म्हळ्यार तसलीं उतरां आमी उलयता मोगाचें न्हू. त्या देखून आज आमी मागोवणी उगडोवन घेता. कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय एक तसो राग कंट्रोल करूंक जायना म्हणटा आमी. मागोवणी तूं उगडोवन घेताय इतलें बरें आपुरबायची मागोवणी तूं उगडोवन घेताय त्या रागा देखून तर तुवें राग सोड सोड मागोवणी आपणावंक जाय. त्याच प्रमाणे आमी कितें करता नाका जाल्ले वायट शब्द उपायोग करता. राग येता आसतना व्हडल्यान उलयता, चिल्लता आनी कितें कितें सांगता. आमकां कितें आमी सांगता म्हणून कळयत ना. तेंच कितें सांगूंक आसा बऱ्या मोगान सांगलें जाल्यार मिनींग सेम, कम्युनिकेशन करेक्ट. आनी हें कम्युनिकेशन आमी रॉंग करून घेवन आमचे मागोवणी उगडोवन घेता. त्या देखून जेवसारक आमचे वयर पावर. जेवसार आमच्या जिवनाचेर ताब्यांत घेता. मात न्ही आमच्या जिवनाचेर तो हातोटी घेता आनी जिवनाचेर तो खेळोंक पळयता. कित्याक आमीन ताका सोडला. मागोवणी तूं उणी केल्या ना मागोवणी तूं उगडोवन घेतल्या जाल्यार तो जागो कोणाक दिताय? जेवसारा दिताय. जेवसार थंय रिकता आनी जेवसार त्याच प्रमाणे कार्यरुपी जाता. पळय तूं बरें कामां करता आसतना आनी एक कडेन तुजें मनशां वायट करूंक सुरू करता. आनी एक कडेन तुजें मनशां वायट करूंक सुरू करता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी शांत दवरूंक जाय. निशब्द सांबाळूंक जाय. एक 10 सन्निवेश तुमच्या मुखार दवरता. त्या जागी तशें आसतना आमी निशब्द रावले जाल्यार बरें आसा. पयलें राग आसतना कठीण राग आसतना आमी उलोवचें न्हय मोगाचें न्हू. कित्याक रागाच्या भराक कितें शब्द येतात म्हूण आमकां कळीत जायना आनी त्या वेळार जेवसार नासता. कित्याक म्हळ्यार हाका धरलो न्हय हांवें पुरो म्हाका मेळ्ळो हो एवढी बोकरो म्हणून तो धरन जाय जाल्यार बरी नासता. राग येता आसतना आमी शांत रावचें बरें. आमचे शब्द मेळ्ळ्या बरें आमी भायर वापरचे न्हय आनी ते शब्द कशें आसतले, कितले कठीण आसतले, कितलें रॉंग मिनींग ताचें आसतलें, कितलें कठीण मिनींग ताचें आसतलें आमकां कांय कळीत जायना. कित्याक आमी रागार उलोवन वेता. त्या देखून जायत्या जाणांनी आज आमी उगडोवन घेतलां तर आमच्या रागा देखून रागांत आमी जावन कितेंय उलोवचें न्हय. दुसरें आमी शांत रावोंक जाय. सगळें कळीत नासल्या वेळार वेन यू डू नॉट नो द ट्रूथ तुका सत कितें म्हण कळीत नासल्या वेळार हाफ सत कळोवन तुवें उलोवचें न्हय. त्या देखून आमी सायलंट रावचें मस्त बरें त्या वेळार. कित्याक म्हळ्यार आमी इल्लें कळीत आसून नाका जाल्ल्या पातकान पडच्या बदलाक शांत रावन ताका रेस्पॉन्सूच दिनातल्यार तूं पातकान पडनाय. त्या देखून थोड्यांनी म्हणचें आसा हांव कांय उलयना पूण हेरांनी उलयलें हांव आयकता थंय पातकच जाता. कित्याक म्हळ्यार तुज्या मतीन तें वेता. जाल्यार शांत राव. तशें जाल्यार आयकूंक तोच नाका. तेच जाल्यार कोणी उलोवचें आसात तांचे जावन पयस वचून राव. वरें विंगड राव आनी सांग तुवें तशें उलयता आसा म्हाका थंय रावंक जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हजी मागोवणी म्हाका उगडोवन घेवंक नाका. म्हजें अनॉयंटींग म्हाका उगडोवन घेवंक नाका. कित्याक म्हजें अनॉयंटींग उगडोवन घेतलें जाल्यार जेवसार ताचें राज म्हज्या भितर करूंक सुरू करता. इल्लो 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 जागो काडून घेता आनी संपूर्ण म्हाका ताचें तूं करता. त्या देखून मनशां पयलें तूं उलयतना तें स्टॉप केलें जाल्यार ती खंडीत जावन वायट जाती नासली. ताणें ती संवयर पडोवन उलोवन जेवसाराक मारीत एक बरें काण. आमी वायट उलयतना जेवसाराक काण, आमी वायट करता जेवसाराक काण. थोडे फावटी आमची कूडच बसयता आसतना ती जेवसाराक काण. वायट आमी पळयता आसतना जेवसाराक काण. नाका जाल्लें वायट आनी नाका जाल्लें फ्रॉड आमी करतना ते जेवसाराक काण. मोगाचें व्हडल्या काणोवपाच्या भुंयारान ते मनीस आसात. बॉम्बे रितेर गेले जाल्यार म्हणा लागले कितलेशीं जाणां त्या फ्रॉडाक सांपडून कितले कितले पयशे उडोवन घेतल्यात. आनी अशें आसतना ती म्हणा लागली आमकां कळीत जावना. कळीत जावना वय कळीत जावना म्हणून तो त्या जेवसाच्या दावल्यांत आसा तो तुका सोडताय. तूं कांय खंत काडना मरोंक. त्या खातीर तो मोगाचें न्हू संतोश आसल्याडें दूख काडच्याक जेवसा जायतें पेसारता. शांत राव बी सायलंट.
तुजो संबंध उरोवंक खंय म्हणी तुका अवकाश आसा तुजें मौन सांबाळून, तर बी सायलंट. तुजो संबंध उरोवंक तुटोंक न्ही. युअर रिलेशनशीप टू बी इंटॅक्ट. आनी तेन्ना तूं उलयलो जाल्यार ते संबंध तुटोन वतात. त्या वेळार तुवें मौन रावचें. बरें. चवथें, बोब मारिनासतना उलोवंक कळीत आसल्यार मात, हांवें पयल्यान सांगलें, आमकां राग येता, आमकां कितें सांगचें पडटा, पूण बोब मारिनासतना येल्लींग म्हणटा आमी इंग्लिशान, येल्लींग करिनासतना तुका रावंक जालें जाल्यार तें आनी एक वर्तें दिरवें, सायलंट. बी सायलंट. तुवें बोब मारून उलोवचें आनी व्हडल्यान ताळो काडचो तर तूं उलोवंक वचनाका. सायलंट राव, कांय जायना. सायलंट इज द ग्रेट हिलर ऑल्सो. टायम इज द ग्रेट हिलर, इन द सायलंट ऑल्सो इज द ग्रेट हिलर. पांचवें, चड भावनात्मक जाताना. इमोशनल आमी जाता. इमोशनल आमी जावन आमचे भावनांत तडबडी आमच्या मुखार वतात आनी त्या देखून आमचें चिंतप करेक्ट तें रीड करूंक शकना. इमोशनल चड जाल्या वेळार कितें जाता, आमी वी आर लेड बाय द इमोशन्स, नॉट बाय अवर रिजन. आनी तशें रिजन तुका कळीत करूंक जायना आनी तुज्या इमोशनांत भावनांत तूं मुखार वताय, तर तेन्ना तुवें सायलंट रावचें. बरें. तुजें उलोवणें तुजे इश्टगत मोडटा जाल्यार, तुजे संबंद मोडटा जाल्यार, त्या वेळार इश्टगत मोडूंक ह्या संबंद मोडूंक वचना, तुजें उलोवणें कारण जाता. त्या वेळार सायलंट रावचें भोव बरें. कित्याक एक इश्टगत मोडली जाल्यार ती सारकी करूंक बारीक कश्ट आनी केदाळय आमी म्हणटा स्टिच ऑन टायम, म्हळ्यार टू सेव द लॉस. आमी कितें आसा तें टायमार आमी शिवलें जाल्यार आनी पिंचे रावतालें. तेच प्रमाणें कितें जाता, चड उलोवणें तुजें इश्टगत मोडटा जाल्यार तुवें ओगेत रावचें, सायलंट रावचें. बरें. दुसऱ्यांक दुखोवचें जाल्यार, वेन यू सपोज टू हर्ट अदर्स बाय युअर वर्ड्स, त्या वेळार मौन राव. डोंट स्पीक. तुवें ते एपटी तोंडांत पडलें उतर मागीर तुका फाटीं काडूंक जायना. त्या देखून म्हणटात एक मार केल्यार इवडना, पूण ताच्या त्या कठोर उतरां देखून म्हाका कितलें पुरो दुखलें म्हणटात. ताका म्हज्या भावान भयणीनो, आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण हाडचें, दुसऱ्यांक दुखोवचें जाल्यार आमी सायलंट रावचें. बरें. आयकोवचें उलोवचें की बरें फळ दिता जाल्यार, आयकोवचें उलोवचें की बरें चड फळ दिता जाल्यार, थोडे फावटी कितें जाता, उलोवचें चड फळ दिवंक शकना आनी फळां बरीं जायना. आनी केन्ना फळां बरीं जायना आमी उलोवन कांय फायदो ना. तर आयकोवचें, सायलंट रावचें आनी तें चड फळां बरीं जाता जाल्यार सायलंट राव. तुज्या भोगणा विशयांत बरें कळीत नासल्यार, या तुका तुजेर फात्तेणी ना जाल्यार, तुज्या भोगणा विशयांत वेन यू डोंट हॅव ट्रस्ट फॉर युअर फिलिंग्स, ती भोगणां खंय वतालीं, कशीं जातालीं म्हणून तुकाच एक ट्रस्ट ना, त्या वेळार तुवें मौन रावचें, सायलंट रावचें. आनी धावें जावन आसता, तुवें टेन्शन आसतना उलोवचें बरें न्हय. कित्याक टेन्शनार मनीस जायतें उलयता, कितें कितें करूंक पळयता. आनी अशें आसता, तुवें टेन्शनार उलोवचें नाका. टेन्शनार तें बऱ्या तरान तुजें जिवन सांबाळून हाडी जाय. तुज्या मोगांत तुवें जिवोंक जाय. देवाच्या मोगांत सगळें बरेंपण तुवें आपणावंक जाय. आनी अशें आसता, देव तुका सांबाळटलो, तुज्या मोगान तो भरतलो, तुका जायते बरेपणान तो सांबाळटलो. देवच्या नांवान जे शामली रक्ताचें बळ यथेश्ट मोपन आमचे थंय वचच्याक आमी मागया. हे 10 पॉयंट्स सायलंट दवरच्या खातीर, राग आसतना, उलयनासतना सायलंट रावचें. म्हळ्यार उलय आसतना हेरांत कडेन तुवें केदळ ते राग एक्सप्रेस करूंक चिंतलाय जाल्यार उतरांनी तो पाड जाता. त्या खातीर सायलंट रावचें. सगळ्यांक कळीत नासल्या वेळार हाफ त्रुत्ता वेळार सायलंट रावचें बरें. तो संबंद उरोवच्याक तुजें उतरां फायदो नान तर ती संबंद मोडटात, तर तेन्ना तुवें सायलंट रावचें भोव बरें. बोब मारी आसा उलोवंक, व्हडल्या तोळ्यांक आमकां बोब मारी आसा उलोवंक कळीत ना. त्या देखून आमी जायते बोब मारता, बोबाट घालता आनी आमी चिंतता म्हजो राग हांवें एक्सप्रेस केलो. तो राग बऱ्या तरान एक्सप्रेस करया. हांवें थोडे प्रायस्तां कडेन उलयता आसतना जायते बऱ्या तरान उलोवचें. कितलेय पेशन्स आमी दवरून उलयता तितलें तें बरें. तांकांय कळीत जायना, तांच्या तकलेंत तांचे थोडे फावटी तांचे चिंतपांत दुसरें जाता प्रायज जाल्या. आनी ह्या वेळार तांकां टेन्शन दिवच्या बदलाक आमी सायलंट रावन ओगेत रावचें भोव बरें. चड भावनात्मक जाताना, चड भावना इमोशनल जावन आसतना, तशेंच तुजें उलोवण तुजें इश्टगत मोडटा जाल्यार केन्नाच उलोवंक वचोन सायलंट दवर. दुसऱ्यांक दुखोवणी करता जाल्यार, दुसऱ्यांचें मन दुखता जाल्यार, तूं कळीत आसा तुजें उलोवणें देखून दुसऱ्यांचें मन दुखता, सायलंट राव. आयकोवचें उलोवचें की बरें थोडे फावटी
आनी ते मात न्ही फळ दिता, फळां बरी जाता. ते सगळें फळां बरी जावच्याक देव तुका आपोवणें दिता. तुज्या भोगणा विशयान तुका पातयेणी ना जाल्यार वेन यू डोंट हॅव अ फिलिंग्स वील बी लेड. समटायम थोडे म्हणटात म्हाका कंट्रोलूच ना फादर म्हज्या भोगणा वयर, तातूंत कितें जाता म्हणून गुर्तू ना. आखरेक हांव खंय लँड जाता म्हणून म्हाका कळीत ना. अशें आसल्यार आनी टेंशन आसता मोगाच्यान, थोड्यांक टेंशन आसता. टेंशन येता, जायतें टेंशन खाण घेवन तांची मोत पिसंत जाता आनी मेळ्ळे उलयतात. त्या वेळार कितें जाता, आमी जायते आमचें बरेंपण होगडोन घेता, माकोणें होगडोन घेता. मोगाच्यान कळीत आसूं दी, हर एका वायट उतराकी माकोणी आमी होगडोन घेता. हर एक गाळी दितना आमी माकोणी होगडोन घेता. हर एकाच्या विशयान वायट उलयता आसतना, वायट खबरो करता आसतना, गॉसिप करता आसतना, कंप्लेन करता आसतना, अपराध मांडटा आसतना, हेरां वयर नाका जालो जुलूम घालता आसतना आमी माकोणी होगडोन घेता. रागार आसतना, द्वेशार आसतना, हर एका वायटान कितेंय तें वायटाचें इल्लें कथ आसा तें कथ लागल्याक्षान तुजें माकोणी तूं होगडोन घेताय. त्या देखून जेजून आनी मरयेन तांचे माकोणी होगडोन घेवना. कित्याक देवा कडेन निरंतर संबंद तांचो आसलो. जेजूक बापा कडेन, मरयेक आपल्या देवा कडेन निरंतर संबंद आसलो. आनी आज आमी तिसरे व्यक्ती जावन आमचोय संबंद देवा थंय एक करया. माकोणें होगडोन घेवचें नाका. त्या माकोण्यांत आसल्यार जेवनसराक आमचे वयर कांयच पावर ना, ताणें कांयच करूंक जायना. आमी माकोणें होगडोन घेतल्या, त्या देखून आमी सिरकता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाचे आशिर्वाद मागता. अपुरबाय तरान ह्या प्राचीर काळाच लागीं आमी संपवण्याक आयल्या. ह्या संपवण्यांत आमी संपूर्ण तरान आर फॉर फॉर्मुला, रिपेंट, रिन्यू, रिफ्रेश, रिटर्न हें आमी करया. आमचें जिवन बराबरीत करया. विनोद गंगोळे आनी ताच्या टिमाक आनी ताच्या कुटुंबाक आनी तशेंच आम्हा सर्वांक जाय जाल्यार देवाचे आशिर्वाद मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.